प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या काळाच्या 5व्या आयतारांत आमी भितर सरल्यांत आनी ह्या 5व्या आयतारांक आमकां दर एकल्याक विशय दिल्लो आसा तो म्हणल्यार जेजू जावन आसा सोत, जिवीत आनी वाट. एक पावटूय एक ल्हान भुरगें आपल्या आवयच्या बाराबर रानांत थंय लांकडां एकठांय करूंक गेलेलें आनी जेन्ना लांकडां एकठांय करतना तांकां सांजेच्या वेळार उशीर जाता तो पळोवन आपलीं लांकडां बांदूंक लागलीं आनी ती अवचितूच हे ल्हानशा भुरग्यान आपल्या आवयचो हे रानांत थंय आस सोडलो आनी जेन्ना ह्या आवयचो आस सोडलो म्हणटूच हें ल्हानशें भुरगें पोत्तून आवयशी येवंक वो रानांतलें भायर सरूंकूय वाट सोदूंक लागलें आनी सगलो प्रयत्न करून हें ल्हानशें भुरगें रानांतलें भायर सरूंक पावूंक ना म्हणटूच हें भुरगें वय सगलो प्रयत्न करून थकल्या उपरांत मदीं राती एका व्हड झाडाच्या पोंदाक बसलें वय आनी रडूंक लागलें. तेन्नाच एक दादलो थंयसरूय पासार जातालो हे ल्हानशे भुरग्याक पळयलें वय आनी ताजेशी गेलो वय आनी विचारूंक लागलो वय, इतल्या मदीं राती हे रानांत तूं कितें कोत्ता? आनी हें ल्हानशें भुरगें रडून हे दादल्याक सांगूंक लागलें वय, हांव म्हज्या आवयच्या बाराबर लांकडां एकठांय करूंक हे रानांत आयलेलें पूण हांव हे रानांत सांडलां आनी पोत्तून रानांतलें भायर सरूंक म्हाका वाट कळना. आनी तेन्नाच ह्या दादल्यान ह्या ल्हानशा भुरग्याक भाव भयणीनो सांगलें वय, हे रानांतल्यान भायर सरूंक 2 वाटो आसात. पयली वाट ती म्हणल्यार सगळीं जनवरां चलून गेल्यांत ती वाट, पूण ती वाट समज तुवें धरली जाल्यार पोत्तून तूं रानांतूच पावतलें कित्याक हीं जनवरां रानांतूच पोत्तून आयिल्लीं आसात. दुसरी वाट आसा ती म्हणल्यार मनशां चलून गेल्यांत ती वाट, समज ती वाट तुवें धरली जाल्यार तूं हे रानांतल्यान पोत्तून तुज्या आवयशी पावतलें. आनी ह्या भुरग्यान दुसरी वाट धरली वय जी मनशां चलून गेल्यांत ती आनी ती वाट धरून जेन्ना आपलो रानांतल्यान प्रवेश केलो तेन्ना वय हें ल्हानशें भुरगें आपल्या आवयशी पावलें वय आनी रानांतलें भायर सरून शारांत पावलें वय. वय आयच्या दिसाक ह्या आयताराक आमकां पयली वस्त कळीत केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमच्या जिविताचें सोत. आमच्या जिवितांत घडये आमी मिलाग्री सोदतात पूण मागणें करूंक सोदिनात. आमकां सर्गीचें राज जाय आसता पूण आमच्या जिवितांत कुरीस आसात ते घेवन आमी चलूंक सोदिनात. ही आमच्या जिविताची गत जाल्ली आसा. आमी घडये आमचें बरेंतलें बरें जेवण जेवंक जाणात, आमी घडये बरीं आंगावलीं घालूंक जाणात, आमी बाजारांत वेताना कितें बरें तें आमी विचून काडूंक जाणात, पूण आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायतीं सोतां आमकां उक्तीं केल्लीं आसात तीं सोतां आमी जिवंक सोदिनात. ही आमची गत जाल्ली आसा. देखूनच आयच्या दिसाक सोत कितें तें आमकां उक्तें केल्लें आसा. सोत जिवंक आमकां दर एकल्याक उलो मारलो आसा. म्हणटूच ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितांत आयच्या दिसाक तें म्हणल्यार सोत आमी दर एकल्यान जिवची गरज आसा. आयच्या दिसाक दुसरो संदेश ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमकां 2 वाटो आसात. एक आमची उत्मीक वाट आनी दुसरी म्हणल्यार ही संवसारी वाट. जायतीं जाणां घडये आमी संवसारी वाट धरतात, आमी घडये गिरेस्तकाय एकठांय करतात, आमी घडये गिरेस्त जावंक सोदतात, फामाद जावंक सोदतात कित्याक आमकां संवसारी वाटो आमी घडये धरलेल्यो आसात. पूण आयच्या दिसाक आयच्या शुभ वर्तमानांत आयच्या दिसाक आमचो जेजू आमकां सांगता आज आमी घडये उत्मीक वाटाय करतना आमी देवान दाखयलेली वाट धरूंक गरज आसा. जे परी काणयेन सांगलां ते प्रमाणें आमी तर रानांत सांडलेलीं आसात जाल्यार आमी देव दाखयता ती वाट आमी धरून हे सर्गीची वाट आमी धरची गरज आसा. जावन आसा ही आमकां दर एकल्याक दुसरी वस्त 2 वाटो आमकां दाखयलेल्यो आसात. निमाणी शेकी वस्त ती म्हणल्यार आमचें जिवीत. आज आमी दर एकलीं आमच्या जिविताक म्हत्व आनी अर्थ सोदतात. आमचें जिवीत कसलें तें आमी जाणा जावंक गरज आसा. एक पावटी वय एक बिशप आपलें वय बिस्म हें आपलें उलोवप करूंक एका दिसा गांवांक एक फिरगोजेन वेतालो आनी आपली गाडी घेवन हो प्रवेश करतना फिरगोज खंयच्या गांवांत पडटा ती कळना जावन एका ल्हानशा भुरग्याक गाडयेन लावन विचारलें वय, तुमच्या फिरगोजेन वचूंक म्हाका वाट खबर ना. आनी ह्या ल्हानशा भुरग्यान बिस्माक पडयलो वय आनी म्हणूंक लागलो वय, तूं सुपरमॅन कितें? आनी हो ल्हानसो भुरगो ताका पळयता म्हणटूच
ह्या बिस्मान ह्या ल्हानशा भुरग्याक सांगलें हांव सुपरमॅन न्हय पूण हांव एक यादनीक. जाल्यार ह्या ल्हानशा भुरग्यान म्हणलें जाल्यार तुजो वावर कसलो. आनी ह्या बिस्मान ह्या ल्हानशा भुरग्याक सांगलें म्हजो वावर म्हज्या पोरजेक सर्गेची वाट दाखोवचो. आनी ह्या ल्हानशा भुरग्यान म्हणलें तुका आमच्या फिरगोजेन वचूंक वाट खबर ना म्हणटच तूं आनी आमकां सर्गेची वाट कशी दाखयतलो. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताचें मोत, आमच्या जिविताचो अर्थ वा आमच्या जिविताचें आपोवणें कितें तें तर खबर ना. जाल्यार आयच्या दिसाक हें जिवीत आमकां आयच्या दिसाक जेजू उक्तें करता. म्हणटच आमच्या जिविताक मोत सोदतना आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेतना पयले सुवातेर स्वता आमकां उक्ती केल्ली आसा, वाट आमकां दाखयलेली आसा, आमचें जिवीत कितें तें आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. म्हणटच ह्या आयताराक तेंच जिवंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान आयचो विशय आमकां दर एकल्याक उलो मारता. म्हणटच हें क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमची स्वता आमी जिवया, बरी सर्गेची वाट आमी दवरुया आनी हें जिवीत आमचें फलादीक आनी अर्थाभरीत करूंक आमकां धीर आनी बोल दर एकल्याक मागुया.